सुरंगा नावातूच परमळ भल्ला. ह्या परमळाक शब्दांत गुंतपाची गरज ना. त्या त्या हंगामात बायलांच्या माथ्यार सुरंगा, हातो, ओवळां सारख्या फुलांची सुंदर अशी फाती दोळे भरून पळोवपाक मेळटा. आश्वेची अश्विनी सावंत आयजूय सुरंगा पुनावन ताचो सुंदर असो वळेसर करून विकता. आपल्या घरच्या कामांतल्यान वेळ काडून आवडीन ती हे काम करता. आई कितें करता गे? सुरंगा काडटा गो. कसली गे सुरंगा? वासाची गो सुरंगा. मसून म्हयन्यान फुलतात न्हू सुरंगा. ती एकाच म्हयन्यान फुलतात, 15 दीस असतात गो. ओके. कितल्यांक येवचें पडटा तर तुका? येता गो, म्हाका टायम मेळटा तसो येता 7:00 7:30 येवपाचें. कितलो टायम मेळटा तितलो येवपाचो. तसो न्हू, बेगिना येवचें पडटा? ना, बेगीन कळना न्हू ते. बारीक आसता न्हू ते, कळना ते. सकळ येयल्या उपरांत उसरा येयल्या उपरांत बरें कळटन मातशें न्हू. नाल्यार कुसलो काडूंक गयो काय करूंक गयो तो कळना न्हू, फुटलेलो आसता. ते म्हणान कळना, तेका लागून कळना. सुरंगा ही कसली फुलां? वासाची. ओके. लोक उमेदीन घेता, 50 रुपयांनी माळटा. उमेद आसता न्हू लोकांक. आमकां असले तरी आमी काडून माळिनू न्हू. उमेदीन वासाचा फूल म्हणून माळटा. केगां, सुरंग आता मेळना न्हू, ह्याच म्हयन्यान मेळटा न्हू. ही सदी नासता न्हू सुरंगी बी. हातो, केगां, वासाचा ह्या मेळना न्हू. सुरंगी फुलांतूय 2 प्रकार आसता हे जाणात तुमी? हय, आयकून अजाप दिसतले. सुरंग ही बायल तर बुरंग हो दादलो. अश्विनी सावंत हांणी हो फरक समजावन सांगलो. हे सुरंगाच्या हेतून कितें दादलो आनी बायल आसता? दादलो आसता भुतू, देव आसता भुतू. योग देव आसता. आमी काय आईगेर आमकां मेळत नासली न्हू गो. तिका आमी दोपक्यार म्हणून वचूं आनी काडू आमी. आनी मीच पयलीं धांवूय गो. एक साळू आसला म्हाजी ह्या वांगडी, एक ह्या इशय आसला, एक रेवती आसला, एक सुगंधी आसला. मी मातसो हुशारच न्हू. मी आपला धांवूय म्हाका मेळटच नाल्या आनी काडी आनी हाडू. ते काय करू, देव काडू मुगो आनी आमी फाडसा आनी माळू यो. कासू न्हू वासाचा. कुसल्या म्हयन्यान ही मेळना न्हू. बाकीची फुलां कुसल्या म्हयन्यान मेळटा. सुरंगाई मेळना न्हू. ओके. तेका लागून म्हणून आमी ती तशें करता. कळ्ळें न्हू आमकां ती. पूण तशें न्हू, सुरंगा भितून दादलो आनी बायल म्हणजे कितें? देव आसता न्हू तूं. सुरंग म्हटल्यार? सुरंग म्हटल्यार बायल. हो. आणि बुरंग म्हटल्यार दादलो. दादलो तितून हे आसता, देव आसता. सुरंगा माळटात. आणि त्या तर आमकां मेळत नासली म्हटल्यार आमी ह्या माळू न्हू. ओके. ती माळू न्हू आमी. आमकां मेळत नासली. मेळना ना म्हटल्यार काही माळी येता न्हू. तुमी हांगासर स्टूल बीन घेवन येयल्या? स्टूल घेवन येयला. म्हाका म्हाजो हात पावतना ना, मेळना न्हू ही म्हणून म्हाका स्टूल घेवन येवचा पडटा. ओके. नाल्यार हात पावना न्हू सर. तेका लागून हात स्टूल घेवन येवचा पडटा, नाल्यार गावानूच न्हू. तुमी विकतात बीन? अशें कोणाक विकता, पूण मी दिता गो. आसूं जाल्यार म्हाजी फ्रेंडां आसता न्हू. सांगतली न्हू म्हाका एक दी, म्हाका एक दी. म्हाका टायम मेळना मुगो. काजीचो सीजन आनी सुरंगाचो सीजन जाता. म्हाका सारन मारता, काय मारता म्हणून सगळं जाता न्हू तो. म्हणून म्हाका टायम मेळना गो. कितली सुमार काडटा तू? काडटा 4 वळेसरांची. वळेसरांची काडली. 4 रंगाची 4 एक दिती मुगो. नाल्यार काय आता एक फ्रेंडाक येतला, एक दुसरा फ्रेंडाक येतला, असं करता न्हू. गेला मगे म्हाका काय मेळांक नाका. कितली सुमार आता पिशवेन कितली जाल्या दाखय? जाली 1 वळेसराची. पिशी फाटली भो, लागली न्हू. 1 वळेसराची जाली ही भो. कितले म्हणल्यार तुमी वळेसार गुत्ता? मी 4 वळेसार गुत्ता. कितलो टाइम लागता? अगो मी फडसायनी ना, मी बश्टी गुत्तय. फडसांग जाल्यार 1.5 काडचो पडटा. अशें करचें पडटा. तुका दाखय पळय ती सुरंगा. दाखयता हे फडसांग नाल्यार टायम खूब वयता गो बाय. म्हाज्या कडेन जाता गो हें असलां. हे बघ असं करचा लागता. मागीर तो ल्हान बरो पोतलो गो. अशें तांकां सावका हे पोतलो. ओके. अशें दाखय. अशें दाखोव. ही सुरंगा. ही सुरंगा. ओके. अजून फुलांक ना ती. ती कितल्यांक फुलता? फुलतली 8 कशी. पयली काडची पडटा. ना ती फुलली मगे ह्या फुलतर मगे जायना ती मगे जायना. आनी पिशेन आतां बांदून बी दवरूंक जाय बरी पोटली तर ती उतार मेळटली, नाल्यार मेळची ना. ओके. नाल्यार अशी दवरल्यार रोखडे फुलतली. सुरंगाच्या घमघमाक लागून तांचो वेगवेगळ्या तरेन उपेग जाता. ह्या फुलांतल्यान तेल लेगीत काडटा अशें अश्विनी सावंत सांगता. ती कित्या खातीर आनी यूज बी अशी जाता?
त्याचं काय तरी ते मराठ्यान ह्या काढतात त्याला होतात. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर.